मराठी राजभास जावची हाचे खातीर सुभाष वेलिंगकार वावरत आसा। मराठीक राज्य आश्रय मेळचो अशें मोगोपाकूय दिसता। मोगोपाचो फुडारी तशेंच मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी माद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान हालींच जाल्ले विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठीच्या फावरात भाशणय केल्ले। मात आतां सुदीन ढवळीकार म्हणटा गोंयांत सद्याक तरी मराठी राजभास जावप शक्य ना। सुरू आसा तो एकदम बरो आसा। ज्या वेळार आमी आंदोलनां केले म्हाका दिसता भाषा बाबा भाषा सुरक्षा मंचाची साहेब बी खबर आसतलें ते हाजे वेळार आमी जेन्ना 1984, 85, 86 हें आंदोलन केलां आनी आमी मराठी समर्थक म्हणून जेन्ना रवी नायक अंडर जेन्ना हे सगळे मडगांव आनी ह्या तालुक्यात म्हणजे सालसेत तालुक्यात जेन्ना आयले तेन्ना प्रचंड अस्थिरता आशिल्ली। ही अस्थिरता मोकळी करपा खातीर आमी स्वता मडगांवां 1984, 85, 86 येताले आनी तुमकां खबर आसा थंय गोळीबार जालो, सगळें खबर आसा। 2 भुरगे मेले तेंय सगळ्यांक खबर आसा। आदले मेळपाक हें सगळ्यांक खबर आसा आनी तो वेळ आतां परत आनी गोंयकारांचेर येवपाक जायना। हो म्हजो स्पश्ट आंदोलनांत हांव सक्रीय आशिल्लो। बाब देसाय गांवकार सक्रीय आशिल्ले, खूब जाण अशे खूब जाण आशिल्ले की सक्रीय आशिल्ले, तातूंत आमी आशिल्ले। गोंयान मराठी प्रदीप पोखले आसा पळय तो मेन आशिल्लो। आतां म्हजे बरोबर आयला गोंयान तुमकां सबंद इतिहास सांगतलो ताणें कितें कितें केलां, खंय खंय प्रॉब्लेम जाला ते रिकॉर्ड करना हांव, कारण खूब प्रॉब्लेम आसा त्यो अश्योच जाय जाल्यार उलयत तुमचे न्ही। गोंयान मराठी राजभाशा आतां तरी जावप शक्य इन फ्युचर? राजभाशा जावपाक डिफिकल्ट, पण मेन भाशा जावंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।